हो गया रहता Yes, file and Yeah, please. No, sir, please file, sir. Please Yeah, file. one second. No, please file, sir. आणि इकडे Yes. मागीर आयज जे कालचे जे इलेक्शन जे पोस्टपोन जाल्ले काही जी बॅलेट पेपराचेर जे वयर सकला जाल्ले सिंबला बद्दल आनी आयज इलेक्शन दुसरे दिसा दवरलेल्या ज्या तरेन काल लोक जे स्पिरिटान भायर सरलेलो तोच लोक आयज दिसण्याक येता तुमकां? माझे नाव माई सनी पुरुषकर, वॉर्ड नंबर 9, खोबरावाडा, कलंगूट. काल खूप लोक सकाळी फुडें भायर सरलेलो आनी आयज सकाळी फुडें तितलो लोक भायर सरना, पण आता जाता लोक खूप भायर सरला. येतात लोक कित्याक तांकांय खबर आहा तेंचें एक मत कितलें मोलादीक म्हणटा पळय तें इम्पॉर्टंट म्हणटा पळय तें. तर सगळ्यांकूच हे फावटी चेंज जाय, एक नवो चेहरो जाय, एक नवी पंचायत जाय. आनी जेन्ना ह्या लोकांचेरूच आसा की तेंच्यांनी ते तर भायर सरले जाल्यार खंय ना खंय आमकां बरी पंचायत मेळटली, बरे वॉर्ड मेंबर्स मेळटले जे तांकां लागून काम करतले, तेंच्या हिताक लागून काम करतले, नात की सेल्फ डेवलपमेंट करचे ना. मागीर हेचे पयलीं जी 5 वर्सां तेजे पयलींचे टर्म जी कामां जावन आनी तुमी ती कामां घडोवन हाडटले, कितें विजन आनी कितें फर्स्ट प्रायोरिटी तुमी घेवन फुडें सरलेले आसा? मेन कितें आसा जाणा मरे, आमकां गार्बेज इशू व्हडलो आसा. घाण आख्ख्या वाड्यान भरलेली आसा. त्या कारणाक लागून खंय ना खंय डेंग्यू जाल्लो आसा लोकांक. आमी पळयता एवरी हावज होल्डाक एकलो मेंबराक डेंग्यू जाल्लो आसा. इवन तशेंच म्हाज्या मिस्टराक सुद्दां डेंग्यू जालो आनी वी हॅड टू सफर फॉर दीस. आनी मेन म्हाजो इशू आसा गार्बेज आनी ड्रेनेज. पावसान आमकां लोकांच्या घरांनी पावोवंक शकना आमी. आनी थर्ड म्हणजे रस्तो ना कोणाकूच दारान, कोणाच्या घरान मेरेन एम्बुलन्स पावना. इम्पॉर्टंट आमी हेल्थ, जेन्ना आमचो जीवच सारको ना, हेल्थाक लागून आमकां मेळचें ना, तेन्ना एम्बुलन्स खंय ना खंय पावोंक जाय आमच्या दारान. सो म्हाजो तो मेन मुद्दो आसा न्हू, गार्बेज, ड्रेनेज आनी रस्तो सगळ्यांच्या दारान पावोंक जाय. इट इज नॉट ओन्ली मायन, इट इज फॉर एवरीबडी. पंचायती तर्फे ज्यो स्किमी लोकां मेरेन पावनासल्यो त्या बद्दल तुमी एज अ महिला कितें म्हणूंक सोदता? हय, आमी जेन्ना लाडली लक्ष्मी आनी गृह आधार कार्ड जे बायलांक मेळटा पळय ते सोंपले म्हणून स्किमी. सो आय डोंट थिंक सो ते सोंपोंक ना. यू हॅव टू अप्लाय. आनी ह्यो स्किमी असल्यो तर तुमी ज्यो रेग्युलर स्किमी आसा त्यो तुमी घरांनी पावयना, त्यो बाकीचे कशे पावयतले म्हणून हेंचेर विश्वास दवरूंक शकता आमी?
सो हे सगळे विजन आणि फर्स्ट प्रायोरिटी तुम्ही घेऊन आज हय 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 पंचायत निवडणुकीत म्हाका उभे जाय सरलेले की बायलांची एक पंचायत येयल्ली आनी फुडलो विजन थंयच आसतलो की बायलां आमचो कलांगूट आय वॉन्ट फर्स्ट कलांगूट विलेज टू बिकम फूल वुमन पंचायत फुडलो नेक्स्ट टर्माक म्हणटा पळय 2027 आमी पूर्ण हें करतले ट्राय करतली फूल पंचायत जी आसा न्हू मॅक्झिमम बायलांनी ते पंचायतीन निवडून येवची म्हणून आता सकाळ मेरेन एटलीस्ट 30-40% लोक भायर सरलेलो आसा हय, हय. आणि जो लोक आता सांमेरेन जो भायर सरपाचो आसा ज्या तरेन काल हांवें पयलो प्रश्न केलो ज्या तरेन काल लोक भायर सरलेलो एक मत म्हटलं की एक आपलं हक्काचें मोलाचें मत आसता ती स्पिरीट घेवन आता जी युवा पिढी जी आसा यूथ आसा जे वयस्क लोक आसात ते सद्या भायर सरोंक नात सो तांकां ह्या माध्यमांतून आता सद्या कितें मेसेज दिवंक सोदता तुमी कारण आज कितें हांगा म्हळ्यार सुताची पुनव आनी रक्षाबंधन म्हणटा पळय तशें आयज आनी चडसो आमचो लोक आपले पयलीं देवकार्य करतले आनी मागीर भायर सरतले चडशे युथांक कितें आसा आपले हात खाली भायर काडपाक नाका तांकां सो ते हातीन राखयो बांदतले आनी भायर सरतले आनी तेंचो पावर ते दाखयतले थँक्यू आयज तुमी वोटींग केल्लें आसा काल ज्या तरेन तुमी एक जोश घेवन भायर सरलेले की एक आपलो मोलादीक वोट आहा वोटिंग घालूंक तो घालूंकूच ते सांगूंक पावना कोणाक कितें घालता ना पण कितें चेंजीस जाय कशें दिसता तुमकां चेंजीस जावंकूच जाय न्हू कितें अशें कामां कित्याक लागून तुमकां चेंजीस जाय कशें दिसता की तुमच्या वॉर्डान कितें जावंक ना कामां पयलीं जावं ना न्हू जालें खूब जालें काम पूण कोणाक तरी न्यू हाडूंक जाय न्हू पळोवंक जाय तिका चान्स दिवन पळोवंक जाय सांजून पळोवंक जाय तरी अंदाजे कितें कामां तुमच्या वॉर्डान उरल्या 2-3 कामां उरल्यात करूंक जाय आमकां इलिगल हें चलता पळय तें बंद करूंक जाय पयलीं इनलिगलिटीज जाल्ली आहा उदकाची समस्या लायटीची समस्या ड्रेनेजी बद्दल तुमचें मत कशें आहा तुमच्या वाठारान ओके हा पण कचरोय खूब लोक भायर उडयतात गार्बेजीन घालिना चडशे तो एक प्रश्न आहा कलंगूट म्हटलं की एक ट्युरिस्ट बेल्ट जाता आणि ट्युरिस्ट बेल्टान पार्किंगाचो प्रॉब्लेम सध्या बरोच जमलो हाच्या बद्दल तुमचें मत कितें एज अ तुमी रेजिडंट एज अ मायग्रंट गोंय येता ते बियरी काडून बिचार उडयता ते आमी घेवता म्हणजे आमकां भुरग्यांक मागीर पांय ते एक समस्या उरली सो गार्बेज इशू सध्या चड आसा ओके कलेक्शन जाता गार्बेज वडावडांनी जाता पूण लोक आयकना भायर काडून मागता थँक्यू येस स्वप्नेश बाब पंचायत निवडणूक जी काल जावपाची आसली ती खंय तरी स्थगीत जाली पोस्टपोन जाल्ली आसा काल जे व्हिडिओच्या माध्यमांतल्यान तुमी सांगलें की बॅलेट पेपराचेर कितें तरी अफरातफरी जाल्ली आसा सिंबला बद्दल सो आयज खंय तरी इलेक्शन परत जाता हाचेर तुमचें एज अ कॅन्डिडेट तुमचें मत कितें आसा आनी लोकांचो रेस्पॉन्स सपोर्ट कसो आसा तुमकां सध्या पळय रिजर्व डे दवरलेलो आयचो दीस ताजो सारको युटिलायज जाल्लो आसा सो व्हेरी गूड डिसिजन बाय स्टेट इलेक्शन कमिशन जो रिजर्व डे आसलो तो आयज यूज जाल्लो आसा वोटरांचेर आमचे जे लोक आहा तेंचेर कांयच प्रभाव पडलेलो ना मोठे संख्येन हांगा तुमी पळोवंक शकतात की लोक हांगा वोट मारूंक येयल्ले आमकां बरो कॅन्डिडेट ह्या पारा लोकांक आमच्या खबरोडच्या जाय ताका लागून सगळे लोक डिस्पायट ऑफ बींग कालचो जो इश्यू जाल्लो तो मतदान सुद्दां हांगा मोठे संख्येन लोक वोटिंगाक येयल्ले आसा दॅट शोज दॅट पीपल ऑफ खबराडो वॉन्ट्स अ गूड कॅन्डिडेट दीस टायम टू रिप्रेझेंट दॅम कालचो इश्यू जाला हाचे बद्दल तुमी कोणाक दोशी ठरोवंक शकता ना तो ते ह्युमन एरर न्हू मिस्टेक लोकांशीनूच जाता न्हू इट वॉज अ मिस्टेक आनी ताका लागून तो सुदारण करपाक एक रिजर्व डे दवरलेलो न्हू स्टेट इलेक्शन कमिशनाक सो तो बरे भाशेन आयज युटिलायज जाल्लो आसा
मत म्हणटा की एक मोलादीक मत आसा लोकांचो हक्क आसा जे तरेन काल एका स्प्रिटीन लोक जोशान भायर सरलेले त्याच तरेन आयज लोक दिसनाय येता जोशान ते आयज भायर सरलेले आसा ते मोटिवेशन जावं जो उत्साह पळय लोकांचो आसा तोच मोठे संख्येन आनी खूब बरे भाशेन हांगासर दिसून येयल्लो आसा आमकां खूब नंबरान लोक भायर सरल्या आनी आमकां खरेंच बरी खबर तुमी निवडणूक लडोवपाक फुडें सरलेले आसा कितें विजन घेवन फुडें सरले की कितें कामां पेंडींग उरल्या तुमच्या वाठारांत आनी तुमी निवडणूक लडोवन जिंकून येयल्या कितें फर्स्ट प्रायोरिटी कितें आसतली तुमची फर्स्ट प्रायोरिटी लोक दारांनी रस्ते पावूंक जाय हांगासर खुबशे डेंगूच्यो केसी वाडलेल्यो आसा त्यो कंप्लिटली इरेडिकेट करूंक जाय सुदारणा पीपल सेंट्रीक डेव्हलपमेंट जो म्हाजो मोटो आसा तो हांव घेवन फुडें सरलेलो आसा आनी तो हांव कंप्लीट करतलोच थँक्यू जे आयज कळंगूट वॉर्ड नंबर 9 तुमी निवडणूक लडोवपाक कॅन्डिडेट रावलेले आसा जो काल इश्यू जाल्लो त्या बद्दल आनी कनेक्टेड तोच प्रश्न तुमकां आहा की कालच्या इश्यू बद्दल तुमी कोणाक दोशी धरता म्हणजे ते एक्चुली तेंच्यांनी वॉर्ड मेंबराक आनी आमचो पोलिंग एजंट आसता ताका आदलीच आपप आनी ते स्लेटी दाखोवंक जाय पयर बाबा तुमचे हे सिम्बॉल सारके आहा आनी तेंच्यो सायनी घेवंक जाय ही तर हें करीत जाल्यार खंयच प्रॉब्लम जातले कित्याक ते दिसा आमी रातीक आसले थंय तेंचे कडेन आमी एजंटाचे फॉर्म पोलिंग एजंटाचे फॉर्म घेतलेले आमी तेन्नाच तर आमकां तो दाखयता जाल्यार रातचेच आमी मिस्टेक काडपाचे आनी रातची म्हणून ते प्रिंट करून सकाळीं हाडूंक शकताले ते एक्सरसायज ती करूंक जाय तेंच्यांनी ज्या तरेन काल इतले मत म्हटलें की एक मोलादीक मत आसता आपलो एक हक्क आसा ज्या तरेन काल जोशान जो लोक भायर सरलेलो मत घालपाक तोच लोक आयज तुमकां तुमच्या वाड्यान दिसनाक येता आहा तोच लोक म्हणल्यार थोडे लोक थोड्यांचे कितें काल खंय वचपाक आहले ते आयज आहले न्हू ते थोडे जाण गेले म्हणजे पयलींच तेंचें प्लॅनिंग आसता न्हू ते 10-20 वोट आमचे मायनस जातले म्हणल्यार आनी चड फरक ना जे आतां ऑलमोस्ट 30% आसा जे काही वोटींग सानमेरेन उरला सो जे यूथ आहा युवा पिढी आहा भुरगीं आहा न्यू वोटर्स आहा हांकां तुमी कितें मेसेज दिवंक सोदता तुमच्या माध्यमांतल्यान आतां तांकां फकत सांगूंक सोदता की बरो तो कॅन्डिडेट निवडा जो तुमकां युथांक लागून फुडें कितें करतलो रातची न्हू दिसाची केन्नाय कॉल लागलो तेन्ना लायटीक लागून नळाक लागून ताका कोण तुमकां हेल्प करतलो ताकाच निवडून आयज तुमी एज अ कॅन्डिडेट कळंगूट वॉर्ड नंबर 9 उबे रावलेले आसा जो कालचो इश्यू जाला त्या बद्दल तुमचें मत कितें आसा तें टेक्निकल एरर आनी जें म्हणून आतां जालें तें जालें आतां तेंच्यांनी रेक्टिफाय करून हाडलें सगळे सुवातेर टुडे इलेक्शन इज री स्टार्टेड सगळो लोक येयल्लो आहा सो लायनूय बरी व्हडली जाल्ली आहा सो नो डावट ऑल द वोटर्स आर आउट टू वोट तुमी कॅन्डिडेट म्हणून निवडणूक उबे रावलेले आसा कितें विजन घेवन तुमी सद्या उबे रावलेले आसा कितें कामां तुमच्या वॉर्डान जावंक जाय आनी जी तुमी निवडणुकीन येवन ही कामां करून घेतली अशी लोकांची बारीक बारीक खूब प्रॉब्लम आहा ती सुटावी करपाची आहा रस्ते जावं बारीक बारीक एक वर्स कितें कितें बारीक बारीक हेका लागून इकडे तिकडे धांवचें पडटा पत्ते पत्ते तांकां मागणी करची पडटा पांयां पडचें पडटा हे सगळे तांकां एक क्लियर वाट मेळपाक जाय सो दॅट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट आमचो लोकल लोक सगळो बारीकसो लोक तांकां बारीक बारीकूच कामां व्हडलें तांकां कांय येना इलेक्ट्रिसिटी आनी कितें उदकाची हीच बारीक बारीक प्रॉब्लम ही पयलीं तांचो इशू सगळो सॉल्व जावपाक जाय ते मेन कन्सर्न मागीर कितें ते फुडें तांकां बिजनसाक हेल्प करपाचें वा आनी कितें ते डिफरंट कळंगूट म्हणलें की कोस्टल बेल्ट जावन आसा आनी कोस्टल बेल्टान ट्युरिजम स्पॉट आहा कळंगूटान एज अ कॅन्डिडेट तुमी पार्किंगाचे इश्यू कशा तरेन पळयतात सद्या कित्याक पार्किंगाचो प्रॉब्लम पळयत जाल्यार ह्या वाठारान चडूच आसा इशू आहा एक्चुली बट नीड टू बी रिजॉल्व विथ दी हाय ऑथॉरिटीज जे ट्युरिजम आमचे आहा तेंचे कडल्यान एक सुवाती ज्यो आहा त्यो तेंच्यांनी अलॉट करूंक जाय
आनी म्हाजे हिसपान जातले तो फुडें व्हरोंक जाय तेन्ना तो सुटावो जातलो कित्याक अजून पर्यंत हेचेर कोण फोकस करिना तितलो सो इट नीड टू बी फोकस. त्याच तरेन गार्बेज म्हटलं की पयलीं आमी बरोच इश्यू ह्या वाठारांत कलेक्शन जायना जाताय जाल्यार त्या तरेन जायना. हाचेर तुमचें मत कितें गार्बेजी बद्दल? इलेक्शन येता पळय तेन्ना साफ सफाई जाता एक्चुली पळोवंक वचत बट या हांवें म्हाज्या हितून एक एजेंडा दवरलेलो आहा जे हितून हांव चौक मनीस स्पेशल घालतलो फकत क्लिनिंगाकूच आनी 2 स्पेशल एक पर्सन जे फकत लोकांचे प्रॉब्लम आयकोपाक आनी ते सुटावे करपाक. सो ह्यो म्हाजो मेन एजेंडा आहे. सो आय बी ऑन.